प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आमचो विषय आसा शांतीचे दूत जावंक बोरवाश्यान जिविताची यात्रा करूया। आयज केरीत भाशेन संवसारांत शांती खातीर आमी मागता। देवान आमकां सगल्यांक आपल्या सारकेली रचली। ह्या संवसारांत मनशांनी मोगान एकवटान आनी शांतीन जिवंक देवाची येवजण। तरी पूण आमी झगडीं झुजां आनी मारामारी पळयता। मानेवंत आज्ञेन शांतीचो मनीस आसलो। कोणी झगडीं करतात व दुस्मानकायेन चलतात, किजिलां करतात, तांचे मदें तो शांती विस्तारूंक वावुरतालो। आपल्या बऱ्या उतरांनी सगल्यांक समाधान करतालो। आयज आमी दर एक कुटुंब, दर एक समुदाय, एक देश आनी ताच्या फुडाऱ्यांक बापाच्या हातान घालता। सगल्यांनी आमी एका मनान आनी काळजान शांती खातीर पावल मारूंक मागुया। सगल्यांक माई मोगाचो येवकार। ह्या मिसाची तेसावा फामिलीक बरी भलायकी मागता जोकी मारियो फेर्नांडीस नावेली। बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासत देवाक दिनवासता एंथनी, मोनिका डायस आनी फामील कोर्ताली। आपल्या खासगी इतेसावा पासत मागता एलेक्झांडर एंड म्युरियल जेक्स मारगांव। देवाक दिनवासता आनी अनाया ग्रेशियसाक बरी भलायकी मागता एंथनी आनी नेविता ग्रेशियस आगासाई। आपल्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सेबास्टियान रॉड्रिगीस आगासाई। गोराब्यान शांती मागता फावस्तिनो मोरायस सांताक्रूज। सगलीं उबी रावया। Sunggaya Parmeshwara Vakana Shekashi Pritume Boy Devasot Gita Gaya Novengi Rutsungaya Parmeshwara Vakana Shekashi Pritume Boy Devasut Gita Gaya Parmeshwara Chamara Gita Gayo Nagoda Voy Karat Now Devache Urgotataron Tache Novengi Rutsungaya Parmeshwara Vakana Shekashi Pritume Boy Devasot Gita Gaya Novengi Rutsungaya Parmeshwara Vakana Shekashi Pritume Boy
देवासोत गितां गाया. देवरा दिसती मोगाच्या बाब भयणेनो आनी माय मोगाचो येवकार आमी सांत वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारीन आमी करता. आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयचो विशय शांतीचे दूत जावन बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आयज केरीत भाशेन संवसारान शांती खातीर आमी मागता. देवान आमकां सगल्यांक आपल्या सारकेली रचली. ह्या संवसारान मनशांनी मोगान एकवटान आनी शांतीन जिवंक देवाची येवजण. तरी पूण आमी झगडीं झुजां आनी मारामारी पळयता. आयज आमी दर एक कुटुंब, दर एक समुदाय, एक देश आनी तांच्या फुडाऱ्यांक बापाच्या हातान घालता. सगल्यांनी आमी एका मोनान आनी काळजान शांती खातीर पावल मारूंक ह्या मिसांत मागुया. ही सुरवातीची उतरां आमची जण एकल्याची करून पातकांची दूख धरून आमी सांत वांटो घेवंक तयार जावया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोप्रदार देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोरान चारून वायट तरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya kaklut kor, Soumya kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Soumya kaklut kor, Soumya kaklut kor. प्रार्थुया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान कोत्तात तांकां तूं तुजीं भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलाय. खऱ्यांनी शाश्वत शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत स्थापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बोल दी. आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बैगोन पावलोन कोलोस्कारांक बरयल्ले चिटेवेलें वाचप. भाव भयणींनो, तुमी देवाची विंचून काडलेली पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची परजा देखून तुमी दोयाड मोवाड काळजाची बोली घालती दुलोप आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर गाराणें करुना निमित आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सुमयान तुमकां बोगशिली तेच परी
तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय, पूण हें सगलें वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूंक, कित्याक तो सुपन्नायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमचे काळजांनी राज चलोवंक, हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवंक तुमकां पयल्यान सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताची शिकवणेन तुमी ग्रेस जावन सगळे शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान भरात, स्रोतांनी, गितांनी आनी भोगतीन गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी करतात तितलें सुम्या जेजूचे नांवान करात आनी ताजे वरवीं देवाक बापाक आर्गां दियात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. देवाचे पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलोलें मळब पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची व्हडलीं वर्तीं कोतुदवां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सर नासलेली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. शिंगां गाजोवन विणे किन्नरेन वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. घटमूट धरून खुशालकायेन बरकटीन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सतार धरून विणो गाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सणसणीत तिंतिल्लेंच न्हीद कांसारांतल्याचेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. उद्गाराक उबे रावया. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सुमी. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रितुमेचें मीठ. पूण मिठाची खाडसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मस्तूंक जायत, आनीक कित्याकूच तें उपकारोना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार
लिपोन उरोना. भायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच पुरी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाकांचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पडजळोचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, सोबीत विशय आमचे मुखार दवरलेलो आसा. शांतीचे दूत जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. ह्या विशयाक लागू जातली एक गोडणी तुमचे मुखार दवरता. जे इनसायट्स ह्या पुस्तकार आमी वाचलें, जे बरयल्लें डॉक्टर जोस कॅम्बलेट हो जावन आसा पाद्री, जो ही गोडणी सांगता. काणयेनूय खरी गोडणी आपल्या घरांत घडलेली. एक दीस आपण जेवण करून दनपारचें आपल्या ओर्तांत पासोयेक गेलो आनी पासोय सोंपतूच जेन्ना परत रुमांत दाराशी पावलो, एक सुणो सोबीत आनी तुणतुणीत ताचेशी आयलो, शेंपडी हालोवन. दाखोवंक आपलो मोग ह्या मनशाताय. फादर जोसान ताका हात लायलो, पोशेलो आनी आपलो मोयपास दाखयलो आनी आपल्या घरांत भितर सरलो. फाटाफाट सुणें भितर सोदता. सालाचे एक कोणसो घेता, हात पांय सोडून सुसेगाद न्हिदता. ऑरभर न्हिदता. ऑर जालो म्हणटच उठता आनी दाराशी आवाज कोत्ता. फादर कॅम्बलेट म्हणटा आपणें दार उगडलें, धाडलें सुण्याक. हें म्हणटा दुसऱ्या दिसा घडलें, तिसऱ्या दिसा घडलें, 3 सुमाना घडलें. सदां काल हें सुणें त्या वेळार येता. म्हणटच आपणें म्हणटा त्या सुण्याच्या कॉलराक एक नोट घातलो आनी नोट जावन आसा असो: I would like to find out who the owner of this wonderful sweet dog is. Are you aware that almost every afternoon your dog comes to my house for a nap? म्हाका जाणा जावंक जाय हें सुणें, सोबीत सुणें कोणाचें तें, आनी जाणा जावंक जाय तुमी जाणात हें सुणें सदांच म्हज्या घरा न्हिदूंक येता म्हूण. दुसऱ्या दिसा ताका रिप्लाय येता, तें सुणें घेवन येता आपल्या कॉलरात आनी आपल्या जाग्यार वचून न्हिदता. आनी ताचेर बरयल्लें आसलें: He lives in a home with 6 noisy children, 2 under the age of 3. He finds your home peaceful. He is trying to catch up on his sleep. Can I come tomorrow too with the dog? हांवूय फाल्यां येवं? कित्याक तुमच्या घरांत शांती आसा, आमच्या घरांत शांती ना. 6 भुरगीं आसात, तांतलीं 3 वर्सांची 2 जाणां आसात, बोभाव जाता. म्हणटच तें शांतीन न्हिदूंक येता थिंगा. तुमच्या घरांत शांती आसा, हांवूय फाल्यां येवं? प्रितीच्यानो, ही खरी गोडणी आमकां एक मॅसेज दिता. आमकां शांती कोणाक नाका. हू डजंट वॉन्ट? कोणाक नाका. आमकां सगल्यांक शांती जाय, आमकां सगल्यांक विसव जाय, आमकां सगल्यांक तुफान झूज हाची आमकां आवड ना. आनी हेंच आमकां पयलें वाचप आनी दुसरेंय वाचप आमकां शिकयता. पयलें वाचपांत आमी आयकता कोण पयलीं जुदेव आनी ग्रेग सदांच झगडटाले. जुदेव तांकां अनभावार्थी म्हणून पयस कोत्ताले. ग्रेग तांकां मानिनासले. तुमी व्हडले जाल्यार आमीय व्हडले.
आनी अशीं झुजां आसतालीं. आनी पयलें वाचप सांगता हीं झुजां जेजून काबार केलीं. हीं उतरां आमच्या भाग्यवंत पावलाची. भाग्यवंत पावलू अशें म्हणटा, जुदेव आनी ग्रेक लोकां मदें आसल्ली ती दुस्मानकाय क्रिस्तान सोंपयली. आतां तो सगल्यांक शांतीचे दूत जावंक आपयता. शांतीचे दूत जावंक आपयता. जुदेव अनबावर्ती ग्रेकांक डिस्पायज कोत्तालेत, किकोंट कोत्तालेत, आनी ग्रेग जुदेवांक मानिनासलेत. असल्यांक जेजू एकठांय कोत्ता. एका मेजार ते जेवतात, एका मेजार ते खातात. हें अशें केन्नाच पळोवंक नासलें. आनी हें घडोवंक पावलें कित्याक जेजून तांकां एकामेकाक बोगसूंक शिकयलें. आनी ते बोगशितात, एकामेकाक बोगशितात, मोगान लेखतात. आनी हे परी हो जो तांचे मदें वाड विवाड आसलो तो पयस करता. जेजू तांकां मीठ जावंक शिकयता. जेजू तांकां उजवाड जावंक शिकयता. दुसरे शुभ वर्तमानांत आमकां हें मेवता, कोण परी मीठ आनी उजवाड आमी जाता. मिठाचो अर्थ कोण नको. जेन्ना आमी जेवणाक मातशें मीठ उणें पडलें जाल्यार रोखडेंच कोणें रांदलां ताका पडटा. काबार जालें मीठ, बाजारांत मीठ मेळना, असलें स्टेटमेंट इनडायरेक्ट. म्हणजे मीठ उणें जालां, रूच ताची देंवल्या. मिठान ती रूच येता, एक टेस्ट जो आमच्या जेवणांत येता तो मिठावन येता. नुस्तें बरें तोडलां पूण मातशें वण्णी आसा, मातशें मीठ चड पडून चड वेळ दवरूंक जाय आसलें मीठ घालून. आनी हे परी आमी मीठ जावंक गरज म्हूण जेजू आमकां उलो मारता. उजवाड जावंक दुसऱ्यांक गरज म्हूण उलो मारता. आमी देवान भाग्यवंत पावलो म्हणटा, आमी देवान विचून काडलेलीं, पवित्र केल्लीं ताची आपुरबायेची. आनी आपुरबायेची जाल्यार हे दोन वस्तू आमी करीत जाल्यार आनी शांतीन जीत जाल्यार जिवेत जाल्यार आमी फुडलीं पावलां मारूंक पावतले. जेजू आमकां शांतीन जिवंक जायते आमकां एग्जाम्पल्स दिता. आमी जाणा जेन्ना दर्यांत तुफान येयल्लें आनी ते शिस बुडटाले, बोट बुडूंक पावलेली, जेजू कुटायतात आनी जेजू कितें म्हणटा? पीस बी स्टील. शांती. आनी शांती म्हणटाच आख्खो दर्या शांत जालो. जेन्ना जेजू तांकां भेटता पुनर्जीवन जातूच कितलीं पयलीं उतरां ताची, शांती तुमचें सवें आसूं. हींच उतरां जायते फावटी आमी आयकता. आमी म्हणटा द लॉर्ड बी वीथ यू, पूण बिस्प साहेब सदां म्हणटात पीस बी वीथ यू. शांती तुमचें सवें आसूं सुरवाते मिसाक. कित्याक शांतीची आमकां सगल्यांक गरज. मान्यवंत आग्नेल शांतीन जियेलो. हीच मीठ जालो दुसऱ्यांक, ह्योच उजवाड जालो दुसऱ्यांक. आनी आमकां शिकयली ही देख कोण परी आमी शांतीचे मनीस जावंक गरज ते, उजवाडाचे मनीस जावंक गरज ते. एक दीस ताचे लेख सांगतात की तो ताणें पळयलें की दोग जाण टिचर्स, प्रोफेसर, दुसऱ्यांक बरी देख शिकोवपी झगडटात आनी भुरगे पळयतात. बारीक वस्त जाता तितलें आपणें सोंसलें, मागीर ताचेशी गेलो आनी म्हणलें शांतीन तुमच्यो जो तुमचो पॉयंट आहा तो तुमी क्लियर करात. झुगड्यांनी न्हय, व्हडल्या आवाजान न्हय, खालतिकायेन. आनी हें आयकून ते दोगोय प्रोफेसर शांतीन घरा गेले. ही एक देख जी तांकां शिकयली, भुरगे शिकले. आयज आमकांय मान्यवंत आग्नेल शिकूंक आपयता. आमी सांत वांटो घेतना, ह्या नवेनांत वांटो घेतना अशेंच आमी शांतीची मनशां जावंक, दुसऱ्यांक मीठ जावंक, दुसऱ्यांक उजवाड जावंक आमी सांत वांटो घेतना आमी मागुया.
उबी रावुया आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. आमच्या बाप साहेबान सगळ्या बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी जेजूच्या मोळ्यांत वावर करतना वेगवेगळ्या धर्मां मदें संवाद करून आपल्या उतरांनी आनी कन्यांनी जेजू भाशेन शांतीचें दूत जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. संवसारांत झगडी झुजां आनी मारामारी पयस जावंक देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळे उपाय घेवंक ह्या वरवीं शांती आनी सूख संवसारांत निर्माण जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. वेगवेगळ्या धर्मां मदें भावपण आनी एकचार वसूंक तोंटे उप्रासतात तेन्ना शांतीन ते सुटावे करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मानेवंत आंगनेराचे मोजतीन आम्हा सोमेस्तांनी आमच्या घराब्यांत वाड्यांत आनी गांवांत शांतीचे दूत जावन मोरवाश्यान जिविताची यात्रा करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मोगाडा जेजू, काल ती कायन काल केल्ली ही मागणी आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यांत तुज्याच काकुळतीन ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवी आमची भेटूंक आता आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोहनां तुकोर पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आल्तार हाडटा दाकाचो रोस समोर पिता. आमचे सुख दूख सोर्बेट वयता मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो हुंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे कान जातलो. मोशा बाबणिदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सगळ्या देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पोर मानून घेवन
सर्वेस्परा आमच्या राया आनी शांतीच्या दिनारा शांती आनी एकवट कुंटायलोल्या देण्याच्या उपरांत तुज्या पुताच्या तुज्याचो योद्न आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एकचित्त आनी एकमोन घडोवन हाडूंक मोन आनी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सुपवित्र आनी सासणाच्या देवा सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी स्वयंपाक तुवें तुज्या अगणित पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवून आम्हा मनशांची आमच्या सारक्या एकामेकाची खोची मनशां आडलोल्ली इश्टागोत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं खूद मनशान परतून जोडली. ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक पसंत चलता मोहिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दोलबार संतोसान बरोवन तुजी मुखार तुका वाकाणटा वयर स्वर्गार. ताचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, Dorbaraso survispor tu. Povit, 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 Dorbaraso survispor tu. Surgani sonsar volia, tuja tvoj vova. Sorgani sonsar volia, tuja svoj vova. Un sorgi, tu kazoj zor. Sorves porace navi, eta kazoj. Sorves porace navi, eta kazoj. Un sorgi, tu kazoj zor. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराचें रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Sumia Jesu ami oudo kakao ani ekashi tre pieta itles pauti tu oi bhavane so ami tuje
मरण पुरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितुमेचे विस्तारलोले परमस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचो पुती जुजे बाकीवंत धोरण दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पळयदार बापा सोर वंदना वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वसकाय आमकां दी सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासान ओतरेकता तूर आमकां आमची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आमचे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सोलांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान आनी आस्ते तोंडान आमी शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी म्हाका फावो ना पूण तुज्या देखात उतरांत म्हाका भलायकी मेवतली Oh
हांव न्हय पूण देव तूं मोचे सोवे जेजू जियेनु जिवीत मोचे मोच्या भावनाचे कोण्यो मोज्यो कोत्युज्यो मोज्यो कोर सोग्यो जियेनु जियेनु जियेता हांव जियेनु जियेनु जियेता हांव हांव न्हय पूण देव तूं मोचे सोवे जेजू हांव न्हय पूण देव तूं मोचे सोवे जेजू जिवीत मोचे प्रितीचे माई मोगाचे प्रीती मोगाची उको कायदो गे मोजो जियेनु जियेनु जियेता हांव जियेनु जियेनु जियेता हांव हांव न्हय पूण देव तूं मोचे सोवे जेजू हांव न्हय पूण देव तूं मोचे सोवे जेजू जेजू आमचे काळजांत आयिल्लो आसा ही गडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया आमकां सगल्यांक ताचे भाशेन शांतीचे दूत करूंक मागुया प्रार्थुया बोमगाल बापा तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती समेस्तांक पावोवच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमकां भर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर उपूट बेळसावां घालची म्हूण आमची कालती मागणी मोगार इश्टानो नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे किरीत इंतेसावां पासत मिसां तुमी दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवची कोंकणी आनी इंग्लीश बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत आमचे पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांचे शिंकपाक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणूयकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसान वचून मेवचें नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारा सदांचीच पुरी रेकन्सिलेशन कॉपेलांत कावन्सिलींग करूंक आमचे यादनीक कॉवेंतांत तुमचे सेवेक आसात
वावराचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोस कॉल मॅगझीन हांचेर आमी मानिवंत आग्नेला वरवीं साबार उपकार मेवल्यात ते आमी शापतात. तेच बरोबर तरणाट्यांक जायती बरी शिकवण मेळटा. मागता ही दोनूय तुमी सबस्क्रायब करची आनी आमच्या झेवियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो. फादर आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूंचो म्युझियम कॉन्वेंटाच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मोनान तुमी अणभवचो. सेमिनारीच्या ग्राउंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केला. पिलारचे मिशनार वेगवेगळे गांवांनी वचून जेजूचे शिव वर्तमान परगडटात त्या गांवांतली संस्कृताय हे एक्झिबिशनांत दाखोवड केल्या. मागता त्यो तुमी बरे भाशेन पळोवच्यो आनी अणभवच्यो. आमची बस सर्वीस सकलतान वयर येवपाक आमच्यो बसो आसात. मोगाड इश्टानो, मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. जावं ताचें नांव घेवन, जावं ताची माती पिवन, जावं ह्या जाग्यार येवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आज इग्नेज आनीक प्लाटिना मॅनेजर्स वारकतान अशें सांगूंक सोदता. आमच्या लग्नाक 1 वर्स जावन आमी भुरग्याच्या देण्यांक आशेतालीं. आमी दोतोराक मेवलीं. दोतोरान सगळीं टेस्ट केल्या उपरांत सांगलें की म्हाका 3 फायब्रॉइड्स आनी 1 सिस्ट आसा आनी म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी येवची ना, फकत IVF एक निमाणें ऑप्शन म्हूण सांगलें. तेन्ना हांव एकदम निराशी जाली आनी भावार्थान मानिवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी येवन आमचे मागणे आनी काळजाचे आवणे ताच्या पांयाशी आमी दवरले. दुसऱ्या म्हयन्यांत म्हजें प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटीव आसा म्हूण आमी दोतोराक मेवली. दोतोरान सांगलें की तुजें प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटीव आसा पूण आजून फायब्रॉइड्स आसात आनी ते मोठे जाल्यात. 6 म्हयन्यांनी मिसकॅरेज जावंक जाता. 9 म्हयने जाल्या उपरांत ऑपरेशन करूंक एडमीट जा म्हूण दोतोरान चीट दिली. 2 दीस पासून दोतोरान स्कॅनिंग केलें आनी फायब्रॉइड्स तशेंच आसात म्हूण सांगलें. पूण ऑपरेशनाच्या दिसाक स्कॅन केले उपरांत 3 फायब्रॉइड्स आनी सिस्ट नान जाले म्हूण दोतोरान सांगलें आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जावन बाय जालें. कसलें अजाप मानिवंत आग्नेला वरवीं आमी अणभवलें. मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच देवान ताका सांत म्हूण परगटूंक आमी मागता. हूय मोगाड इश्टानो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयज घडये आमी आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमची इंतेसां घेवन आयिल्ले आसात. भावार्थान ही सगळीं मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायिल्लें आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया, देवाचो आशिर्वाद तांचेरूय घाल म्हणून मागुया. ही नोवेना इश्टानो आमी केलीत भशेन कोत्ता कित्याक मागूंक, मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागूंक. तरी सगळीं देसां एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावन ह्या मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बावार्थान उबार.
एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता मानयूंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें उगणीत काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी आमी मागताव व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयूंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन. मी सोमतोच पिडीवंताचेर मागणे इगोर्जेन जातले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोरपदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Dagnela amcia isa amka tu sadulaka ya podesa tamkada sorgatam tuzo ada goye amce bagice unta mora cedere Padagnelace paine alung takaba